तेन्ना म्हाका लोकल पंच सज्जडान सांगलें की असो असो हांगासर टावर उबो करता 4 सुमार. तेन्ना हांव हांगासर आयलो. तांचे इंजिनियर हांगा आशिल्ले म्हणून म्हणलें तुमी परमिशन कितें घेतलां. तांणी गॅजेट काडून दाखयलें आनी सांगलें की आमी डायरेक्ट PWD कडल्यान परमिशन घेता. पंचायत आमकां कांय लागना अशें कितें सांगलें. मागीर कोणाक ऑफिसरांक बी कॉन्टेक्ट करून दिलें ताणें. पूण म्हणलें आमकां हांगासर बाकीचो प्रॉब्लेम काय ना. हांगा लोकल लोक जो आसा लागीं रावणारो तांकां हाजे पासून त्रास जातलो तांचें ताका ऑब्जेक्शन आसा. आनी लोकल बॉडी पंचायत जाल्ल्या कारणान तुमी पयलीं पंचायतीचें परमिशन हें घेवपाकूच जाय. एक्चुअली कितें आसा आमी म्हणटा गव्हर्मेंट ऑफ द पिपल बाय द पिपल फॉर द पिपल. पूण फक्त कितें जालां गव्हर्मेंट ऑफ द पिपल आनी बाय द पिपल पब्लिका खातीर ना अशें दिसता. जेन्ना पब्लिकाक हांगासर ह्या टावराचो त्रास जावपाक लागतलो तेन्ना ते आतां विरोध करपाक लागल्या. ताजे पयलीं ताणें आज सकाळीं येवन सुद्दां बाकीचें कितें जें मायनर हें आशिल्लें तांचें तें सुद्दां तांणी हें केलें कंप्लीट केलें. पूण ह्या लोकांचो हांगासर विरोध आसा. सादारण 15 मिटराचेर घरां आसा. सादारण म्हणजे आतां ना म्हणल्यार ते 10 बिल्डिंगो आसा हांगासर. प्लस हांगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ल्हान भुरगीं येता हे हांगा पक्षी उडटा ते पळयल्यार ते पक्षी आसा. म्हणून हें सगळें मागीर टॉवर सुरू जातकूच सगळें बंद जातलें आनी लोकांक त्रास सुरू जातलो. तांचें म्हणणें कितें आसा की लोकांक मोबायलाची रेंजूय जाय. रेंजूय जाय हाजो अर्थ ताजे सायड इफेक्ट घेवपाक ते तयार ना न्ही. म्हणून जाता तितले बेगीन वता आनी काडचो अशी आमची मागणी आसा. सो हो टॉवर आतां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साच्या प्रिमायसिसा भितर आसा आनी तरी आसतना तेंच्यांनी येवन घातलो. तुमचें परमिशन घेवन परमिशन तुमचें हेच्या पयलीं घेताले ते जावं हांगा कन्स्ट्रक्शन करतना आनी नवे गॅजेटा प्रमाणे ते म्हणटा की आमी डायरेक्ट PWD कॉन्टेक्ट करता आनी कितें पयशे भरपाचे परमिशन कितें घेवपाचें ते सगळें ते थंयच्यानूच करता. म्हणजे लोकांक मोठो किंमत ना जावं लोकल पंचायतीकूय किंमत ना अशी जालें ना. केरयांक आनी एक हाफ किलोमिटराचे आनी एक 2 टावर आसा तांचे परमिशन आसा घेतलेलें आसा. ताकाय घेवना ते रातोरात उबे करता. हे सुद्दां शेनवारा दीस सांजचे आयल्या कळ्ळें. शेनवार आनी आयतार म्हणून तो कंप्लीट करता. आयले तेन्ना हो पोल सकयल आशिल्लो आनी तेगेलो JCB आशिल्लो. हेंच्यांनी तेंकां सांगलें नाका म्हणून. तेंच्यांनी सांगलें बरें बरें करता म्हणून सांगलें आनी रातचे म्हणून ते उबे केले. टोटल खाण्यावर कितले टोटल टायमाचेर तेंच्यांनी स्टार्ट केल्या. हेच्याकून पयलीं न्हू हो टावर फाटल्यान आशिल्लो टेम्पला कडेन. तो एज पर द इन्फॉर्मेशन हांवें काडला ते थंय आशिल्लो टावर. थंयच्यान मागीर अपोज करतकीर तेंच्यांनी हांगा हाडला. आतां हो टावर हांगा बसयला. त्या दीस शेनवारा तेंच्यांनी हाडला न्हू. आमी आयले हांगा. आमी आयले पळय तेन्ना तेंकां तेंच्या कडेन इन्फॉर्मेशन मागितलें हांवें कितें आसा की म्हणून हेच्या बद्दल कसलो टावर कित्या खातीर. तर ते कांय पयलीं सांगपाक गरज नाशिल्लें. मागीर हांवें आमचे पंच मेंबराक सांगिल्लें. पंच मेंबरान मागीर सरपंचाक सांगलें. सरपंच आनी पंच मेंबर येवन हांगा इन्स्पेक्शन करून गेले. मागीर तेंच्यांनी तांकां सांगितलें की हो जो टावर आहा तो 4G म्हणून. एक्चुअल कितें आहा तेजेर कितें आहा 4G मागीर ते नेक्स्ट ताका ऑटोमॅटीक ते स्विच करूंक शकता. 5G बी येवंक शकता. ते आमकां कळपाक सुद्दां ना. म्हणून हांगा स्कूल्स आहा. हांगा भुरगे शिकपाक येता स्विमिंगाक येता. मागीर खेळपाक येता भुरगे. हांगा जाणटेले हांगा वॉकिंगाक येता हेल्था खातीर. ते बीन मागीर इश्यू आहा न्हू तेंकां. ते तहेच आहा न्ही तेवूय तहेच आहा. फूल टावराचेर कुट्टी खडेबारांची रिंग जाय म्हणटा तेचेर सगळ्याचें ऑब्जेक्शन आसा आनी हेका तो चड जाता मातशें. चड आसा कित्याक हांगा लोकेलिटी पब्लीक तुम्ही सगळ्यांक तुम्ही नोटीस काडटले. काढले आमी नोटीस धाडला. आमी पुलीस स्टेशना कंप्लेन घातला. कलेक्टराक दिला BDOक दिला पंचायतीक दिला. आतां कितलो टायम दिला तुमी हो काडपाक लागून. काडपाक म्हणजे ते दिसा सुद्दां ते आमी हें करिना इन्स्टॉल करिना म्हणून गेले. पूण मागीर दुसरे दिसा येवन ताणी केलो रोखडो. ना बरें सगळे फटिंगपणाचें परमिशन आसा लिगल परमिशन आसा जाल्यार तुमी रातचे 10:30 सुमार चोर येवन काम कित्याक करता. दिसाचें करा मरे ओपन करा काम. ना 48 फोन केला म्हणटा ना आमकां 48 अवर्स परमिशन आसा. 48 अवर्सान केन्नाय करपाक शकता अशें आसना न्हू तें. हें पळयल्यार गव्हर्मेंट खंयचे लोकल जावं सेंट्रल जावं हे लोकां परस हे जे इंडस्ट्रियलिस्ट आसा हांकां चड हें करता अशें जालें ना किंमत दिता. ओवरऑल मिडिया सांगता ओवरऑल आमचो पब्लीक हांगा जे जितके आसा पब्लीक ऑब्जेक्शन आसा टावर बिगिना बीन तेंच्यांनी काडप. सो आतां पळय हांगा दिसता हायर लेवलाच्या आशिर्वादाक लागून हो टावर उबो जालो. सो आतां पंचायत बॉडी कितें करतली फुडें. हो आतां काडपाक जाय जाल्यार कितें लेटर केलें म्हणून काडटलो सरकार काय कितें दिसता तुमकां. प्रमाणे जें कितें आसा तें आमी करतले. पूण शेवटाक कितें आसा तें वयर बसलेलें आसा तें कितें आसा तें सगळें थंय सेटींग जाल्लें आसता. आनी पब्लिकाच्या तोंडाक पानां पुसपाक मागीर कितें तरी सांगता ते.